माझ्या मतदारांक आणि आमदाराक दिता आणि माझ्या मिस्टराक सुद्धा दयानंद नायक एका दिता त्याच्यामुळे हांव आता निवडून येयल्लो आसा. आता तू शर्यतीन असतली सरपंच पदाच्या हय हय असतली हय हय आणि सगळे हे आम्ही आमदाराच्या हेनी करतलो विकास करतली. ओके. ही तुमची निवडून येवपाची कितली फावट तिसरी आसा? फावट माझी. तिसरी फावट म्हणजे तिसरे फावटी तुम्ही हॅट्रिक केलेले हॅट्रिक केली. हांव ॲडवोकेट महेश्वर आनंद परब. हांव वॉर्ड नंबर 4 हळर्णा VP अलोन्ना हांगाच्यान निवडून येयला. म्हाका 117 वोट पडले. हांव 19 वोट्स विन जाला. हांव म्हाज्या विनिंगेचे प्राधान्य म्हाज्या सगळ्या वोटर्सांक दिता. खास करून हांव म्हाजे विनिंगेचे प्रवीण भाईक दिता. प्रवीण भाई खातीरच हे सगळे साध्य जाले. प्रवीण भाईन म्हाका बरो सपोर्ट केलो आणि प्रवीण भाई खातीर हांव आज निवडून येयला. फुडले विजन कितें आसा? माझे फुडले विजन म्हणजे एक आमच्या किल्ल्याचे हळर्णा किल्लो जो खूप वर्सां जाली तो दुर्लक्षीत आनी दुसरी म्हणजे आमची शाळा आमची बंद पडल्या गेले 5 वर्सां जाली. पूण आतां थंय अशी सिच्युएशन आहा की थंय कोण वचना. फक्त इलेक्शनाक आनी एक बालवाडी आमची चालू आहा. थंय हांव मोठ प्राधान्य दितलो. आणि थर्ड गोष्ट आहा ती आतां मोपा एअरपोर्ट चालू जाला. म्हणून आमच्या कुडीन खूब अनएम्प्लॉयड भुरगे आहा तांकां हांव थंय सर्विसेक लावपाचे प्रयत्न करता. हळर्णा जो किल्लो जो आसा तो कितली वर्सां तसोच आसा. सो ताच्या खातीर तुमी एज अ टुरिजम स्पॉट म्हणून कितें विशय चालू आसा? तेच आमी एक सगळे डिस्कशन करतले आणि हेचेर फुडले हांव सांगूंक शकता. सरपंचा खातीर हांव सांगूंक गेलेले हांव इलेक्शन कंटेस्ट केलें ते सरपंचाकूच वयतलो. हांव बाय प्रोफेशन हांव ॲडवोकेट आहा. हांव प्रॅक्टीस करतालो बॉम्बे. हांव हांगा म्हाज्या गांवाचे विकास करून हांगा येयला. पयले गेल्या 5 वर्सां म्हाजी मम्मी पंच मेंबर आसली. पूण आमकां जायो तसो आमी विकास करून पावूंक ना. कितें तरी रिजन आसलें हेच्या फाटल्यान. पूण ह्या 5 वर्सांक हांव असो प्रोग्रेस करून दाखयतलो की सगळे पळयतले की असो प्रोग्रेस जावंक जाय. येस.